भाग्यवंत पावलू रोमकारांक बरयलेलें चिटीवेलें वाचप. भावा भयणीनो, कुडीच्या वंदोवण्यांक तुमी पाळो दिवचे खातीर तुमचे मोन्नादीक कुडीचेर पातकान आपले राज चलोवचे न्हय. न्हय म्हूण तुमचे कुडीचे सांदे खोटेपणाची आवतां करून पातकाचे चाकरेक लावूं नाकात. पूण तुमी मोन्नांतलीं जिवी जाल्यांत म्हूण देवाक तुमचे समर्पण करात. आनी देवाची चाकरी करूंक तुमचे कुडीचे सांदे प्रमाणीकपणाची आवतां कशी ताका वोपून दियात. तेन्ना पातक तुमकां आनीक दमावचें ना, कित्याक तुमी समृद्धीच्या आदीन न्हय पूण कृपेचे आदीन आसात. म्हणटच कितें, समृद्धीचे आदीन न्हय पूण कृपेचे आदीन आसा देखून आमी पातक करचे, होय ना की ना? कोण एकल्याचो आज्ञा पाळूंक तुमी चाकरीची कोबलाट करशात तर ज्या कोणाच्यो तुमी आज्ञा पाळटात ताची तुमी चाकरां जातात. हें तुमी नकळत. म्हणटच मरणांक पावयतल्या पातकाची वो प्रमाणीकपणांक पावयतल्या विधेयपणाची तुमी चाकरां. तुमी एकदां पातकाची चाकरां आसल्यात, पूण तुमकां दिलोले भावार्थाची शिकवणे काळजांत थावन तुमी खालती जाल्यात. हो देवाचो व्हड उपकार. पातकाचे गुलामपणांतली सुटून तुमी प्रमाणीकपणाची गुलाम जाल्यात. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. आमचो जबाब जातलो. सर्वेस्पराच्या नांवान आसा आमचो आदार. सर्वेस्पोर आमकां पावूंक नासलो जाल्यार अशें इस्रायलान म्हणचें. सर्वेस्पोर आमकां पावूंक नासलो जाल्यार जेन्ना मनीस आमच्या आंगार पडले तेन्ना तांचो राग आमचेर पेटोवन ते आमकां जिवींच गिलटले आसले. सबाब, सर्वेस्पराच्या नांवान आसा आमकां आदार. आमी उदकांत बुडून मरतलीं आसलीं. उदकाचो लोट आमकां ओडून व्हरतलो आसलो. ताची भिरांकूळ लारां आमकां गिळ्ळ्या बगर रावची नासलो. तांच्या घासांतलीं आमकां वाटायलीं देखून सर्वेस्पराक दिन वासुया. सबाब, सर्वेस्पराच्या नांवान आसा आमचो आदार. शिकाराच्या फासांतलीं शेवणां वरवीं आमी सुटून गेल्या. ताणें फास तोडून उडयलो आनी आमी सुटून मेकळीं जाल्या. जाणें रचला सोर्ग आनी संवसार त्याच सर्वेस्पराच्या नांवान आमचो आदार. सबाब, सर्वेस्पराच्या नांवान आसा आमचो आदार. जागृत रावात, तयार रावात. तुमचो सोमी केन्ना येतलो तो तुमी नकळत. लुका पोरमोने जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. हें मात जाणो जायात. खंयच्या वखदार चोर येतलो तो घराचो दोनी जाणो आसलो जाल्यार दुबावीन तो जागृत रावतलो आसलो आनी आपलें घर फोडून नागोंक दिवचो नासलो. तुमी तशेंच तयार रावात, कित्याक चिंती नासलेल्या वेळार मनशाचो पूत येतलो. तेन्ना पेद्रून म्हणलें, सोम्या, आमकांच वो हेरा सोमेस्तांकूय तूं ही वपार सांगताय. सोम्यान अशी जाप दिली,
घरांत आसलेल्यांक वखदार जेवण वाडून दिवंक दोनयान आपल्या गोरबाराचेर अधिकार दिलोलो कोण विश्वासी आनी शाणो कारभारी जायतसो तुमकां दिसता, आपलो दोनी येता तो वेळार आपलें काम करीत आसता ताका मेळत तो चाकर सुभागी. हांव तुमकां खरेंच सांगता, आपणा कडेन आसा तितल्यांचेरूय तो ताका अधिकार दितलो. पूण परत येवंक म्हजो दोनी लांबाय करता अशें तो चाकर आपणाच भितर म्हणून हेरां चाकरांक आनी चाकुन्नीक मारूंक आनी आपूण खावन पिवंक आनी बेबदिकाय करूंक लागत जाल्यार लोक तो रावन आसलेल्या दिसा आनी तो नोकळो आसलेल्या घडयेर त्या चाकराचो दोनी पावतलो आनी ताका मरणाची शिक्षा लायतलो आनी बावाट नासलोल्या मनशाच्या वांगडा ताका भायर उडयतलो. आपल्या दुनयाची खुशी कितें ती जाणो जावनूय ती पाडूंक तयारी पर्यान करूंक ना तसल्या चाकराक खूब सोत्यांचो मार पडटलो. ती कितें ती नोकळो आसलेल्यांक त्याच्या कर्तुबांक खास्त फावो जाल्यार ताका थोडेच सोटे पडटले. ज्या कोणाक देवान चोड दिला तांचे कडचे तो चोड मागतलो आनी ज्या कोणाक देवान चोड पाटयलो तांचे कडेन तो चोड घेवंक रावतलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान ये वाकाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ, देवान चोड पाटयला तांचे कडलें चोड रावतलो. नियाळा कादार आयची वाचपां आमकां शिडकायता. देवाची आनी मनशाची सेवा करूंक दर घडयेक आमी सेवा करता तेन्ना आमची आत्मीक वाड जाता आनी आमची पावलां ताचे वाटेर आसतात. धांवची आसली ती वाट हांवें थीर धांवन काडल्या, बावाटान हांव थीर रावलां. अशें ही पावलांची उरता बरीत उतरां. जेजू म्हणटा, हांवें तुका पृथ्वीचेर मोहिमा दिली, तुवें म्हाका करूंक दिलेलें काम हांवें संपाडलें. जेजू देव जावन आपल्याक दिलेले कार्या विशीं जबाबदारी घेता आनी सगळ्यांची काळजी घेवन मेहनती भेट दिवन सेवा करता. आमकांय जबाबदारी आसा, आमी ती पाळूंकूच जाय. फाल्यांचें सोडून आयजूच तावन देवाचे मोळ्यांत वावर करून शेजाऱ्याची ओगळे उमेदीन सेवा करून एका दिसाक देवाची मोहिमा मेळूंक आशेवन रावंक गरजेचें. तूं आयज आमचो थाराव जावन दी पवित्र आत्म्याचे आदारान म्हजे गूण देवाचे मोहिमेक वापरूंक वावरया.